नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. नागरी पुरवण खात्यान राशनाची चोरी थांबोवंक उपाय काडले खरे, मात पायपलायनीत दुकानदारांची बायोमेट्रीक वापरपाची सवलत बंद केले उपरांत आतां कड्डण सोसायटी मेरेन GPS गाडयांनी पावोवपाचो प्लान. टेंडर काडलां. सोसायटीवाल्यांक धंदो लावांत उरल्यार तड्डकां जावची ना म्हूण स्किमीचो प्लान. विजय म्हणटा मुख्यमंत्र्यान बसका घेवन प्रकरण चेपलें. महिन्याची 1 ते 21 तारीख मेरेन सोसायटी राशन दिता. 20 आनी 21 तारखेक सोसायटींच्या पसरकारांक आपले बायोमेट्रीक वापरून राशन दिवपाची सूट आशिल्ली ती सध्या खात्यान बंद केल्या. त्या उपरांत राशन कोटा नागरी पुरवण खात्याच्या गुदावांतल्यान सोसायटी मेरेन पावोवपाक नवी लिकेज प्रूफ यंत्रणा उबारपाचें चल्लां. राशन येरादारीक आतां GPS ट्रॅकर. राशनाच्या येरादारीक नागरी पुरवण खात्यान नवें टेंडर काडलां. सध्या सोसायटीवाले राशन कोटा आपले गाडयेन गुदावांतल्यान उबारतात. ह्या फुडें खातें राशन सोसायटी मेरेन पावयतले. सोसायटीवाल्यांचो गाडयेचो खर्चय वाचतलो. गुदाव ते सोसायटी मेरेनच्या रस्त्यांचे GI ट्रॅकिंग करून दवरला. म्हाल हाड वर करपी गाडयांक GPS सिस्टम आसतली. गुदावांतल्यान सुटिल्ले गाडयेक नागरी पुरवण खातें GPSचेर ट्रॅक करतले. सोसायटीक नागरी पुरवण खात्याचें राशन विकून फायदो उरना. जाग्याचे भाडे, पगार परवडना म्हूण असल्यो भानगडी जातात. कांय कडेन लोक आपले राशन दुसऱ्यांक विकतात जाल्यार कांय कडेन लोक सोसायटीवाल्यांकूच कमी दरान राशन विकतात म्हूण सुत्रां सांगतात. खातें सोसायटीवाल्यांचे प्रॉफीट मार्जीन वाडचे म्हूण नवो उपक्रम हातात घेवपाचे आसा. मुख्यमंत्र्यान ब्रेस्तारान नागरी पुरवण खात्याचे अधिकारी आनी पुलिसांची बंगल्यार बसका घेवन प्रकरण चेप्पाक सांगला म्हूण विजयाचो आरोप. चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेन्सान मिटींग घेतल्या की पार्टीचे नाव पेड्यार जातले म्हणून आणि ते पचोवया म्हणून, आणि ते आतां पचलें. पूण हाजो अर्थ आमी काडपाचें बंद जावचें ना. आमी काडीत रावतले आनी तो पचयत रावतलो. गोंयचे जनतेन दोळे उगडे करून पळोवंक जाय की सर्वसामान्य मनशाक जे हें मेळटा, कितें तें जेवण मेळूंक जाय, धान्य दिवंक जाय अंडर द पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम, हें म्हणून कर्नाटकान विकूंक लागले आनी ताजेर पयशे करूंक लागले. शहाजान खंयी इनवॉल्ड आहा ताका रोखडीच क्लीन चीट मेळटा. हे मुख्यमंत्र्याक CM म्हणल्यार क्लीन चीट मिनिस्टर म्हणून नांव दिवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. काँग्रेसींतल्यान BJPन उडी मारपी कांय आमदारांक कांय दिसांनी खातीं आनी महामंडळां मेळटलीं. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या आमदारांक मंत्रीपदां आनी महामंडळाची चॅरमॅनशीप येता त्या कांय दिसांत वाडटले. नोकर भरती आयोगाक मंत्र्यांची नाराजी आसपाचो खंय प्रस्नूच येना. मंत्रिमंडळानच आयोगाक मान्यताय दिल्या. जानेरा सावन आयोगा सकयल नोकर भरतीक सुरवात जातली म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदीजी, अमित भाई शहा, नड्डाजी हांचेर विश्वास दवरून ते आपल्या भारतीय जनता पार्टीन गोंयच्या विकासा खातीर, आपल्या मतदारसंघातल्या विकासा खातीर भारतीय जनता पार्टीत आयल्या. निश्चित रित्या तेंच्यांनी मिडियाकूय सांगलां. पूण तो विशय बरोबर आसा हें सगळ्या जाणांक पटलें हाज्या उपरांत. म्हणून तर हांव म्हणटा की तांकां जर कितें दिवपाक जाय आसत जाल्यार थोड्या दिसांनी आमी विचार करून निश्चित रित्या कोणाक महामंडळ, कोणाक मंत्रीपद हो विचार करून दितले. बट एक गजाल म्हणजे 2 म्हयने पर्यंत सुद्दां म्हणजे आयलो आनी नाल्यार चवथे दीस मंत्रीपद घेतलें आनी कितें घेतलें अशें जातालें. बट हेज्या वयल्यान लोकांकूय पटलां आसतलें की भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून हे सगळे लोक भारतीय जनता पार्टीत आयले. हांव मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका सांगूंक ना. एक तर म्हाका सांगपाक जाय आशिल्लें कॅबिनेटाचें डिसिजन आसा. कॅबिनेटानूच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पास जाल्लें आसा. त्या खातीर जर कोणाक विरोध करपाक जाल्यार तेन्ना करपाक जाय आशिल्लो. आनी आतांय जर आसत जाल्यार ते मुख्यमंत्र्याक येवन सांगपाक जाय. भायर कित्याक सांगपाक जाय म्हाका दिसना. त्या खातीर अननेसेसरी संभ्रम क्रिएट करपाचो कोणी प्रयत्न करचो न्ही. सरकार क्लियर आसा. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे ताजो प्रोसेस सुरवात जाला. ताजी आयजूय एक मिटींग जाल्या. ओके. आनी ताजो म्हाका दिसता जानेवारी पर्यंत पयलो रिक्रुटमेंट प्रोसेस एडवर्टायजमेंट करून भरपा खातीर त्याची सुरवातूय जातली. म्हणजे तेजेर एग्जामिनर कंट्रोल तेजें ऑफिस, नवीन ऑफिस घेवप हेची सुरवात जाली. फुडल्या एक 15 दिसां भितर नवीन ऑफिस घेवन तितून आपलें कामकाज जें आसा पळय न्हू हें सुरवात करतले. चेअरमॅन आनी तेजे बोर्ड मेंबर्स जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या तेंच्यांनी आपलें काम सुरवात केलां. आनी ज्या पद्दतीन ज्या स्पिडीन काम सुरू आहा जानेवारींतल्यान पयलो प्रोसेस रिक्रुटमेंटाचो सुरवात जातलो.
लोकसभेचे वेंचणुकेंत काँग्रेसीक बरे दीस येतले अशे तरेन खंय प्लॅनिंग केलां. केपेंचो आमदार एल्टन CLP बसके उपरांत उलयलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा CLPंत म्हादय, राशन स्कॅम, JT पॉलिसी, IIT सांगे, मायनिंग, अपात्रता याचिका, एक्सिडेंट, बेकारी आनी मेडिकल रिजर्वेशनाचेर चर्चा केली. अटल सेतूचोय इशू आयलो. आणि आम्ही मागताय बाबा प्रेसिडेंटा कडेन की ओले त्यो कमिटीज फॉर्म करच्यो आणि जेन्ना आतां येणारी जे लोकसभा इलेक्शन जातली आमकां सगल्यांक जे ब्लॉक्स केले तांकां आमी मोटिवेट करतले की ग्रासरूट लेवलारसून काम करून आमी दोनी नॉर्थ आनी साऊथ कशी जिखपाची हेजेर आमी विचार केला आणि हेजेर डिस्कशन जाला. Regarding the reservation of post-graduation level in medical and dentistry for OBC, ST and SC in Goa. The rising rate of the unemployment in the state. Important सारको म्हाका दिसता एक scam कशें दिसता. Wastage and pilferage of food grains under the Department of Civil Supplies. Fresh attempts by the Karnataka government for the Madai diversion. Was the JT policy by the Tourism Department. Then we discussed about the opposition to the IIT project at Sange, early resumption of mining, disqualification petition against 8 MLAs, and fatal accidents due to poor road infrastructure and lack of monitoring system on road safety. तुम्ही रिझर्वेशनाचो इशू काडला तिचे तुम्ही गव्हर्नराक मेळपाचे आहा. Yes, we will give a memorandum to him on early Tuesday or Wednesday. We will go with the memorandum and ask him to intervene. This is a long pending demand and it has to be fulfilled. चिंबेल जंक्शनाचेर जो फ्लायओव्हर कितली वर्सां जो पेंडींग आहा तो आय थिंक गव्हर्मेंट शूड डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल कित्याक ते एक डेड ट्रॅप जाला थंय चिंबल जंक्शन. एंड ऑल्सो CLP has urged the government to fully commission the अटल सेतू. कित्याक ताचे सगळे आम अजून चालू जाल्ले ना. दिगरपालच्या अख्तर रजाचो खून ताच्याच इश्टान पयशांक लागून केला म्हणून स्पश्ट. पोलिसांनी थंयचो जनरल स्टोर चलोवपी संदीप गुप्ता म्हणटा त्या बिहारीक धरलो. ताका पयशांची गरज आशिल्ली. अख्तरा कडेन कोणाक दिवपाचे पयशे आसा म्हूण ताका खबर आशिल्लें. ताणें पाठलाग करून दिगरपाली कालव्या कडेन अख्तराक मारलो. केशींत आनी कोण सामील आसा तें पळोवंक पोलीस तपास चल्ला. He was possessing his own cash and which he was supposed to distribute to certain people. This accused and deceased, they were close friends. So he knew that he was in possession of cash and accused was also in need of money, and that is why he took this highly deplorable step. So far the investigation reveals that he is the one who has committed all the crime. In any case, we are trying to identify if we had any more suspects. But if there are any developments, we'll let you know. The deceased was in possession of a bike, and it appears that the deceased went to that place of the incident on his own bike. Later, the accused, in an effort to destroy all the evidences, he parked his bike at a place around 2 to 2.5 kilometers from that place and left it unattended and disappeared. Ramnagar. गोंयचे ADCक नॅशनल आउटस्टँडिंग SIDC पुरस्कार मेळ्ळा. राजस्थानाचे जोधपुरांत COCDCन दवरिल्ल्या खासा सुवाळ्यांत ADCचो अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन पुरस्कार घेतलो. गोंयच्या बाकीच्या 4 असिस्टेड युनिटांकय आउटस्टँडिंग उद्देजक पुरस्कार फावो जाला. वेगवेगळ्या राज्यांतल्या 50 उद्देजकांचो भोवमान. थोमण्यांनी उलोव नाका. कितें आसा तें आपूण उलयता तशें स्ट्रेट फॉरवर्ड उलय. फाटल्यान उलोवपाचें ना. फातोड्डेचो आमदार विजयाची मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीक शिटकावणी. संसोड्याच्या गार्बेजीचेर मडगांवां ओपन डिबेट करची म्हूण विजयाची चॅलेंज. नॉलेज आनी हें तें ताजेर म्हजेर पॉयंट मारनाका. हांव असल्या हाका डिबेटीक ओपन तयार आहा. मडगांवान करुया डिबेट. मडगांव कितें आनी फातोर्डा कितें तें. 15 वर्सांत फातोर्डान कितें जालां आनी मडगांवान कितें जालां तें. मुख्यमंत्री आसतना करुया डिबेट. चल हांव रेडी आहा तसल्या हाका. आनी तोंड बांदनाका. डायरेक्ट नांव घेवन सांगचें हांव उलयता ते भशेन. अशें तें फाटल्यान हें बायजण नाका. स्ट्रेट उलय. सगळें फॉरवर्ड जातलें. रेमेडिएशन सगळे फातोरड्या म्हूण सांगून विजयान मडगांवची वोट बँक खंयची ती वयर काडली.
and remediation began, and every gram of remediated inert material has gone into Fatorda, nothing has gone into Madgaon till date. आणि तुका फुडें सांगता तो म्हणटा मडगांवची म्हाका नॉलेज ना म्हणून. आतां मडगांव म्हणल्यार कितें तें? मडगांव म्हणल्यार मोती दोंगर, मडगांव म्हणल्यार फकीरबान, मडगांव म्हणल्यार खारेबान, मडगांव म्हणल्यार गांधी मार्केट, मडगांव म्हणल्यार स्टेशन रोड. कितें तें मडगांव उलयता? रिंग रोड जो इतल्या वर्सां बंद नाशिल्लो, हांव मंत्री आसतना हांवें क्लियर करून तो रिंग रोड केलो. कॉमान वचून कोणाकूय चॅक करा. मडगांवचे म्हाका खबर ना आनी हाका खबर आहा त्यो खबरो नाका. आमी एग्जामीक बसूंक ना आनी एग्जामीक आमी 5-5 वर्सान बसता पळय ते पास जाता आमी. आनी तुजे बरोबर जो कोण डेव्हलपमेंट करतालो म्हणटा पळय ताचें हॅट्रीक जालें. पळपाचें, फेल जावपाचें. कसल्यो काणयो घेवन आयला. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. भारताचें पयलें प्रायव्हेट रॉकेट विक्रम S आंध्राच्या श्रीहरिकोटांतल्यान लॉन्च. रॉकेट प्रायव्हेट स्टार्टअप कंपनी स्कायरूट एरोस्पेसान विकसीत केला. रॉकेट 300 सेकंदांत अंतराळांत 110 किलोमीटर मेरेन उंच गेलें. भारताच्या स्पेस उपक्रमाची नवी सुरवात म्हूण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग लॉन्चाक उलयलो. मोदी सरकारान अंतराळ खाजगी उद्देगांक उक्तो केला. 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful liftoff of Vikram S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center, where the entire team is stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of max. And the totally intended trajectory is being followed. The present altitude is 75 kilometers. As we slowly go towards our target of crossing 80 kilometers and way beyond that, nominally we expect to be around 100 kilometers. Very many thanks to Honorable Prime Minister Modi ji, who has made this effort possible by opening up the space sector to public-private participation. It's also a major step forward to India developing its own space ecosystem and emerging as a frontline nation in the community of world nations. इन्कम टॅक्स खात्यान बेंगलुरू, गोंय आनी मुंबय मेळून रियल इस्टेट आस्थापनाचेर घाल्ले धाडींनी 1300 कोटी रुपया मायज मोलाची बेहिशेबी मालमत्ता ताब्यांत घेतल्या. खेरीज 24 कोटींचे भांगर आनी रोख सांपडल्या. 50 मायज सुवातींनी 20 ऑक्टोबर आनी 2 नोव्हेंबराक इन्कम टॅक्सान ह्यो धाडी घाल्ल्यो अशें CBDTन जारी केल्ले कळोवणेंत म्हणलां. घेवया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. राज्यपालाची गोवा संपूर्ण यात्रा पूर्ण जाली. सांखळे मतदारसंघाची भोंवडी करून यात्रेचो समारोप. महात्मा गांधी आनी दीनदयाळ उपाध्याय दरेक व्यक्तीची उदरगत जावचे खातीर वावुरले. ग्रामराज्याच्या सबलीकरणा खातीर ते वावुरताले. राज्यपाल सांखळे कार्यावळींत उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा खंयच्याय कामांत राज्यपालांचें मार्गदर्शन म्हत्वाचें. राज्यपालान गोवा संपूर्ण यात्रा पूर्ण केली. मुख्यमंत्र्याच्या सांखळे मतदारसंघात भोवडी करून समारोप. राज्यपालान देवूळ दर्ग्यांनी दर्शन घेतले. राज्यपाल ग्राम राज्य आणि ग्राम संस्थांचे सबलीकरणाचेर उलयलो. Behind me, of course, Gandhiji and our Pandit Deenadayal Upadhyaya, two of our important nation's pride personalities. Gandhiji told us, I quote, "My idea of village Swaraj is that it's a complete independent of its neighbors for its own vital wants and yet interdependent for many others, which depends is a necessity." So the Gandhi's concept is every village, Grama Swaraj, village people will be more equipped. Their satisfaction is the mandate of the people for our democracy. Pandit Deenadayal Upadhyaya, the present setup, myself, my Chief Minister, my Prime Minister, we are all getting inspiration
from Pandit Deendayal Upadhyaya. Deendayal said, quote, I will not assess the advancement of my country by what the government did or what the scientists achieved, but I will assess the advancement of my country. I am underlining, I will assess the advancement of my country in terms of the advancement of the men in village. मुख्यमंत्री म्हणता प्रत्येक कामात राज्यपालांचे मार्गदर्शन महत्वाचे आहे. सरकार चलयता असताना त्यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन हे म्हाका वैयक्तीक मुख्यमंत्री म्हणून ते हांगासर रुजू जाल्यार तेन्नाच्यान म्हणजे प्रत्येक गोष्टीक गायड करपाचो म्हणजे व्हडल्या भावा प्रमाणे जे मार्गदर्शन करपाचें काम हे सातत्यान ते करतात. तांच्यांनी केल्ले विविध उपक्रम हे सरकाराक मार्गदर्शक ठरता. वेळच्या वेळी खंयसर जर काही चेंजीस करपाक जाय आसत जाल्यारूय तिची सजेशन ही सातत्यात आसता. केंद्र राष्ट्रपतीच्या ऑफिसांतल्यान तांचें ऑफिस हे मॉनिटर करता. विविध राष्ट्रपती खातीर सरकार कशें चल्लां हाचे रिपोर्ट्स आसतले किंवा आमच्या केंद्रीय नेतृत्वा खातीर हांगासलें सरकार कशा पद्दतीन चल्लां, हांगासल्यो वेगवेगळ्यो समस्या हाजें निवारण जावचें म्हणून वेळच्या वेळी म्हणजे होम मिनिस्टर आसत, राष्ट्रपती आसत, म्हणजे आमी करताच, पण त्याच बरोबर स्वता राज्यपालूय बी तें काम करीत आसता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. गोंयांत कल्चरल जिनोसायड चल्ला, आरजीचो आरोप. असले इश्यूचेर आवाज काडीत जाल्यार खंय देशद्रोहाचो आरोप लागत म्हूण कोण आवाज काडिना म्हूण आरजी फुडारी मनोज परब उलयला. झारखंड रिजर्वेशन इन प्रायवेट सेक्टर रूल 2022 येता. थळाव्यांक 75% आरक्षण तें पळयल्यार आमचें पोगो बील खंय सारकेंच, आरजी मनोजाचो दावो. जेन्ना कल्चरल जिनोसायड जाता तेन्ना स्टेट आनी तेंचे लोक आवाज जाता. सेम कल्चरल जिनोसायड गोंयचेर जायत आसा, हेचेर कोण उलयनात. थोड्यांक दिसता आपूण हेचेर उलयलो जाल्यार आपूण एंटी इंडियन आपणाक टॅग पडटलो. सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल्स थोडे आसा ते ह्या गजालीचेर केन्नाच उलयना, कित्याक तांकां दिसता की हें उलयलें जाल्यार तांकां एंटी कॉन्स्टिट्युशनल, एंटी इंडियन हो टॅग लागतलो आनी ताका लागून ते भिवन हेचेर भाश्य करिना नाजाल्यार तेचेर डिबेट करिना. तेंचे जशें बील आसा तशें सिमिलर बील आमचे आसा. आतां तितून लोकल रेजिडेंट म्हटल्यार कोण 1932 हे सगळ्यांक कळपाक जाय की झारखंडात 75% रिजर्वेशन आपल्या लोकलांक दवरला. आमचे हे जे बील आसा पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजीन बील लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता, हे बील असेंब्लीत परते येतले. हे जे झारखंडात गेला तांकां आमी कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता. थंयसर बीजेपीचे एमएलए आसा तांकांय कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता की तुमी दाखोवन दिले की तुमी कशे तुमच्या स्टेटीक लागून तुमच्या जमनीक लागून तुमी थंयसर आसा आणि गोंयचे आमचे जे कशे आमचे जे आमदार आसा नाल्यार गोंयचो जो गव्हर्नमेंट आसा तो कसो एंटी कॉन्स्टिट्युशनल आसा, एंटी इंडियन आसा, एंटी गोवन आसा हे तुमी प्रूव्ह केले. दिवचले अडवलपाल कोमुंदादी जमनीचे स्कॅम जाला. कोमुंदादीचे कमिटीन बनावट डॉक्युमेंट लावन जमनी आपल्या फॅमिलीच्या नावार केल्यो म्हूण थळाव्यांचो आरोप. बसका मागल्यार खंय कमिटी येवंक तयार ना. थळाव्यांनी प्रकरण SIT कडेन व्हेलां. कारवाय करून आसा तशी जमीन परत कोमुंदादीच्या नावार करची म्हूण मागणी. अडवलपालची सर्वे नंबर 25-0 ते प्रॉपर्टीचे नाव घोली. ही प्रॉपर्टी कुमदातीन जे आम्ही बॉडी मेंबर म्हणून अध्यक्ष, खजिनदार, ट्रेझिडर असे दिल्ले, निवडून दिल्ले म्हणजे असे तांकां निवडून हाडलेले त्याच मनशांनी आपल्या फॅमिलीच्या नावार ती जमीन करून मोकळे जाल्ले आसा. आमी प्रेसिडेंटाक विचारलें अरे अशें अशें जाल्या. तेन्ना आमी 5 गांवकारांनी म्हणजे कुमदात गांवकारां हेंच्यानी ताका एप्लिकेशन बरयलें की तिचो कुमदातचो घोटाळो जाल्लो आसा, तेचेर तुमी विचार विनिमय करपाक जाय जाल्यार ताबडतोब मिटींग घेयात. अजिबात तेंच्यांनी मिटींग घेवंक ना. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान एक बरें डिपार्टमेंट काम केल्लें आसा की जमीन घोटाळ्यो नश्ट करतलो म्हणून. हे जमीन घोटाळे नश्ट करतलो म्हटलं तरी हे आमकां घोटाळो आमी डायरेक्ट व्हरून तेंच्या कडेन पावयलो. पयलीं मुख्यमंत्र्या कडेन इतलीच कळकळीची विनंती आसा की आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान SIT हें जें ऑफिस घातलां तेची जाता तितले बेगीन कारवाई करची आणि आमची कुमदात जशी सर्वे 25-0 कुमदातच्या नावार असली अशी गांवकारांक जेन्ना ती दिसतली जाल्यार खरेंच अडवलपाल गांवकार त्याचे धन्यवाद करतले.
वास्को शांतीनगर हीट एंड रन केशींत एक चली बऱ्यान साल्वार. रस्त्या कुशीक शाळेक वचपाक राविल्ले कडेन एक टॅक्सी ताच्या आंगार आयली. चलयेचो एक पांय फ्रॅक्चर. टॅक्सीवालो बरोच फास्ट आशिल्लो म्हूण चलयेचे बरोबरच्या सांगतात. थंय आशिल्ल्या पुलिसांनी खंय ताका रोखडेंच चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलें. टैक्सी वाला फुजो. टेम्पर वो गाड़ी आके मार के चले गए और वो देखा भी नहीं, रुक रहा था देता इसलिए जाके जाके रुका भी नहीं, वो डायरेक्ट मार के चला गया. किधर हुआ है? इधर शांतिनगर एयरपोर्ट और ड्राइवर रुका नहीं? नहीं रुका, वो डायरेक्ट आके चला गया. फास्ट था गाड़ी? मेरे गणपति मंदिर के पास स्लो था तो वो लड़की को देख के फास्ट आ गया. वो देख कर रुका भी नहीं. आप लोग देखा वो ड्राइवर को? नहीं मैंने गाड़ी नंबर कुछ नोट किया? गाड़ी का नंबर बहुत नहीं फास्ट था, इसके नंबर और सभी दिखा नहीं हम लोग को. तो गिरने के बाद हम लोग जाके उठाए तो गाड़ी रुका नहीं, मनता वो रुकाया भी नहीं, वो सीधा निकला. बाद में पीछे वाला पुलिस वाला लोग आया बोल के अच्छा हुआ तो हॉस्पिटल पहुंचा हम लोग. नहीं तो अभी तक उधर ही रहता था. एका हँडलला ओढून गेलं पिछोडा घेऊन. आता ते किती झालं? घरी तो राहू ना. दूसरा गाड़ी वाला जो था वो उसके पीछे ही भागा, जो बाइक वाला था उसके पीछे ही गया फॉलो करते. चेडू जाता माझे किती त्याचे लाईफ पुढे. आता पुढे वचून ते कसे चलताले रंगडताले किती जाताले. आता किती फ्रॅक्चर झालं? होय हाड मोडला त्याच्यामधले. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ टीपी ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.